काही 1-2 महिने पयलीं महाराष्ट्रा गव्हर्मेंटाची जे WRD डिपार्टमेंट आसा ताजे इंजिनियर जे ते गोंयांत आयिल्ले आनी आमकांय खबर आसा की महाराष्ट्राचे कॅनल जे आसात दोडामार्ग पर्यंत हे सामके जुने जाल्ले आसात आनी मदीं म्हणजे फाटल्या 5-10 वर्सां पळयलां की मदीं ते ब्रीज जाताले म्हणजे फुट्टाले तुट्टाले वगैरे आनी ते रिपेर करप इजी जायना काम कारण ते दोंगराळ भाग सगळो आनी त्यामुळे तांचें हें आशिल्लें की आमी एकदम एक 3 म्हयने आमकां मातशें परमिशन दिया 2 वर्सां उनो आनी फुडल्या वर्सा आमी ते रिपेर करून घेता अशें म्हणून फूल सारके रिनोवेट करून घेतात बट दॅट इज अंडर कन्सिडरेशन हांव CMA कडेन आनी आमचो रोहन खंवटे आनी बाकीचे आमदार आसा पयलीं नॉर्थाचे तांचे कडेन उलोवन कारण आमी ऑल्टरनेटीव उदक दिवपाची वेवस्था केल्ली आसा ऑलरेडी केल्ली आसा म्हणजे कॅनल समजा बंद जालो कॅनलांतल्यान समजा उदक आयलें ना म्हणजे बंद केल्यार येवचीच ना न्ही त्यामुळे आमी पायपलायन जी आसा पळय न्ही ती सारके आमठाणे धरून आमी पायपलायन हांगा घातल्या खंय कुचेली आनी कुचेलीच्यान ती म्हापसा पर्यंत येयल्ली आसा आनी म्हापशेच्यान उदक मागीर तें परवरी आमी गिरीक लिफ्ट करतात तशेंच तेंच उदक मागीर आमी हांगा धाडटले खंय दितले पिलन दितले त्यामुळे एंटायर नॉर्थाक ऑल्टरनेटीव सिस्टम ऑफ प्रोवायडींग रॉ वॉटर दुसरी लायन रॉ वॉटर दिवपा खातीर घातिल्ली आसा आनी पयर आमची टेस्टींग केली आनी बहुत करून फाल्यां सोमाराक तारीख तुगेली 31 तारखेच्यान जवळ जवळ 15 दीस चलतली सो उदकाक इफेक्ट जावचो कॅनलाचें उदक बंद आसता सो उदकाक इफेक्ट जावचें ना सो हें केन्नाच्यान स्टार्ट जावपाचें आसा हें ऑक्टोबरा म्हटलां तेणी पण आमी फुडल्या सप्टेंबराचे आमी ते ट्रायल घेवपा पळयतात सो ऑक्टोबर टू डिसेंबर 15 दीस घेतले 15 दिसांक बंद दीस ट्रायल घेवन पळयतले खंय एखादी पायपलायन लीक आसा किंवा लूज जाल्ली आसा किंवा आनी कितें जाल्लें आसा हें सगळें आमी हे 15 दिसांक करतले सायमल्टेनियसली कॅनलाचें उदक चालू आसतलेंच पूण आमी पायपलायन टेस्ट करून पळयतात ती एक फूल प्रूफ जाली की मागीर आमकां ऑक्टोबरांतल्यान दिवपा मेळटलें सो पूण हे तेंचे बॉन्ड केन्ना मागला तेणी टायमींग तांणी ऑक्टोबर टू डिसेंबर मागला 3 म्हयने मागला सो तुमच्या हितूंतल्यान सगळो प्रबंध आसा तुमचो आमी सगळी प्रोविजन एडिशनल प्रोविजन केलां गोंयान प्रॉब्लम जायना जाता